न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। सामाजीक मळार राजकीय मळार आज खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावसाजे कडेन। फाटल्या शेनवारा 27 तारखेर मडगांवां 2 भुरग्यांक एक जोडपे सोडून गेल्ले ही बातमी तुमकां खबरच आसतली। ह्या 2 जाणांक धरपाक आतां मडगांव पुलिशेक यश आयला। तांच्या आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 317 अंतर्गत गुन्यांव नोंद केला। हाचो फुडलो तपास चालू आसा। आनी एक म्हत्वाची अपडेट अशी की लोकसभाची जी वेंचणूक आहा ती लागीं पाविल्ली आसा आनी हाचे संदर्भात जो भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानावडेन एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केला। लोकसभेची वेंचणूक एप्रील मे ह्या म्हयन्यान जातली। अजून डेट जाहीर जावंक ना। डेट जाहीर जातकूच जी थळावी जी त्यांची पक्षाची वेंचणूक समिती आहा ती निवडटले। ताचे उपरांत जे इच्छूक उमेदवार आहात कोण तांची निश्चिती जातली आनी ती नांवां ते केंद्रीय समिती कडेन धाडून दितले। ताचे उपरांत दिल्लीत ही नांवां निश्चित जातली अशी तरेची माहिती तानावडेन दिल्ली आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणटा ती मंत्री गोविंद गावडेचेर एक एलिगेशन्स जाल्ले की ताणें खंय स्कॅम केलो म्हणून सभापती रमेश तवडकरान हे एलिगेशन्स केल्ले। हो जो मॅटर आसा तो भाजपाचो इंटरनल मॅटर जावन आसा असो स्टेटमेंट सदानंद तानावडेन केल्लो आसा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री गोविंद गावडे आनी सभापती कडेन उलोवन हो विशय सुटावो करतले अशें ताणें म्हणिल्लें आसा। ह्यो तीनय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनांत। फाटल्या शेनवारा मडगांव वाठारांत 2 सान पिरायेच्या भुरग्यांक थंय सोडून गेल्ल्याची म्हायती गोमंतक टीव्हीन दिल्ली आनी हाजी अपडेट आज आयिल्ली आसा। ते म्हणजे 2 जाणांक मडगांव पुलिसांक निमाणें सोदपाक येस आयिल्लें आसा। मुखार आमी वचुया उत्तेजा आमच्या सब एडिटरा कडेन। आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार फाटले कांय दिसा सावन म्हणल्यार म्हयन्या सावन जो बिबटो आलो पळय तो हांगा धारबांदोडा वाठारांत धुमाकूळ घालतालो आनी आतां नवी बातमी आयल्या ती म्हणल्यार चिवय तुयें हांगासर एका बिबट्यान सुण्याक उखलून व्हेल्लो आसा आनी ही घडणूक आसा ती काल शुक्रारा मध्यान राती घडिल्ली आसा आनी ताका लागून चिवय तुया वाठारांत आसा ती भिरांत पातळ्या ह्या बिबट्याच्या वावराक लागून आनी लोकांनी थळाव्यांनी मागला की राना खात्या कडेन मागला की हे पाद्रो घालून ह्या बिबट्याक धरचो अशी मागणी लोकांनी केल्या। ही बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली। हालींसराक गोंयांत बिबट्यांचो वावर जो आसा तो वाडिल्लोच आसा। फाटीं आमी तुमकां दाखयलेच आसतले, पळयलाच आसतले तुमी वेगवेगळ्या वाठारांत बिबटो सामको सुशेगादीन सगळ्याक भोंवतालो। आजूय बी ताणें तुये वाठारांत एका कुत्र्याक खाल्लो आसा। मुखार आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन। अतिक्रमण आनी लोकां मदीं भिरांत म्हणजे भंय घालपाच्या आरोपाक लागून हळडणचे सरपंच आसात पळय तांचे आड तशेंच कोमुनिदाद अधिकाऱ्यां आड रामतयच्या थळाव्यांनी कागाळ नोंद केल्ली आसा। तांच्या म्हणण्या प्रमाणे MRF शेडी म्हणजे थंय जी MRF शेड येता ताका विरोध केल्ल्यान हो बदलो घेता असो तांचो आरोप आसा। तशेंच सदानंद शेट तानावडेच्या म्हणण्या प्रमाणे भाजप सरकाराचो उद्देश जो आसा तो भारताक विकसीत करपाचो आसा। सगळ्या म्हणजे भायलो आसूं किंवा तरणी पिळगी सगळ्या लोकांची उदरगत होच तांचो हें आसा, मुखेल हेतू आसा। सो अशाच आनीकूय म्हत्वाच्या बातम्यां खातीर गोमंतक टुडे हे 7 PM बुलेटिन मुजरत पळयात। आनीक एक अपडेट आसा ती म्हणल्यार तुये वाठारांत रवी नायक म्हणटा त्या शेतकारान खासा काळंगाची लागवड केल्ली आसा। 2 तरेची काळंगां ताणें रोयिल्ली आसा आनी ही शेती जो आसा तो आपल्या बायलेचो सांगात
तिजो तेंको घेवन करता आनी तांची शेती खूब बरी चल्ली आसा. थंय वेगवेगळी शिक्षक भुरगीं लेगीत थंय येवन भेट दितात. फक्त तांची एकूच गजाल म्हणल्यार थंय येवन सगळे रेडे गवेरेडे येवन तांची शेताची आसा नाशाडी करतात. हाका लागून सरकारान कृशी खात्यान हाचेर लक्ष दिवचें आनी तांकां फावो ती येवजणेचो लाव दिवचो अशी तांची मागणी आसा. ह्यो ज्यो आमच्या सब एडिटर्सांनी तुमकां सगळ्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो मुजरत विस्तारान आमच्या 7 PM गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तशेंच दर दिसा 4:30 वरांचेर आमचें न्यूज रूम बुलेटीन हें पळोवचें. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 पळोवपाक विसरूं नाकात. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.